whether department will consider to ban glass bottle, which includes beer, whiskey bottles, other glasses, drinking glasses, also plastic, also ban all type of plastic bags to carry on the beach. म्हणजे जे फाईन जी असतली ती कितली असतली आणि ही फाईन कोण घालतलो, वेदर IRB जे डिप्लॉय केल्या बीचार घालतले काय टुरिझम डिपार्टमेंट घालतले. आणि आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आवर कलंगूट, कांदोलीम भाग, आय एम टॉकिंग अबाउट ऑल द बीचेस इन गोवा. की जो जो दुकानवालो आपले विक्री करता ताणे कस्टमरा कडल्यान डेपॉझिट घेवचे आणि जेन्ना ती बाटली परत ताणी घेतली डेपॉझिट ताका रिफंड करचो. हे ऑलरेडी नोटिफाय जाली, इम्प्लिमेंट जावपाची गरज आसा. पण जेन्ना मुख्यमंत्र्यान सगळ्यांची मिटींग घेतल्या तेन्ना एक जाता इतले बेगीन अर्लियस्ट इम्प्लिमेंटेशन करचे म्हणून डायरेक्शन दिल्ले आसा. जायत धरता की डूज अँड डोंट्स खरी गरज आसा लावया. सिजनाच्या पयलीं आमी ब्युटिफिकेशन ऑफ सर्टन बीच एंट्रन्सीस जे करता त्या बीच एंट्रन्सीस सगळे थंय आमी बोर्ड लायतात. सगळे कोस्टल MLA खंय दिसता की हांगा बोर्ड लावन दिवचे, सगळ्यांकडे आमी बोर्ड डूज अँड डोंट्स लावन दिवया. तातूंतल्यान सगळ्यांक 2 लँग्वेजी दिवया, एक इंग्लिश दिवया, एक हिंदी दिवया. सो पीपल अंडरस्टँड वॉट वी आर. बीच विजील एपान आज पब्लिकाक ओपन दवरिल्ले आसा की तुका बाटली हांगा दिश्टी पडली फुटल्या, कचरो दिसलो, प्लास्टीक दिसले, कितेंय दिसलें, ब्रोकन लाकडाचो ट्विक दिसलो, फोटो काड आनी त्या एपार अपलोड कर बीच विजील एपार. त्या बीच विजील एपार आशिल्ले 2 वरां भितर त्या बीच क्लिनिंग एजन्सीन येवन ते क्लीन करचे पडटा आणि क्लीन जाला म्हूण सांगचे पडटा. The beach and drink or bring plastic on the beach and litter it, you will be fined. हे आमका मेकॅनिझम गोवा पुलिस अंडर IRB करतलो ओ ना हे चीफ मिनिस्टरान सांगचे आमकां. फावटी जर आमी पुलिसाक बिचार दवरून ताका फायन मार म्हणून सांगले न्ही जाल्यार उलटी परत आमदारांकडल्यान आनी लोकांकडल्यानय कंप्लेन येता की कंटिन्युअसली पुलीस हॅरेसमेंट करता म्हणून. त्या खातीर आमी अवेरनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आणि स्ट्रिक्ट विजील इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टंट. इनिशियल स्टेजच्या खातीर त्यांनी म्हटलें की 8 दीस तुमी ताका फायन दिले आनी मागीर बंद केले म्हणून. इनिशियल स्टेजीचेर खंयसरूय अशा पद्दतीन अकॉर्डिंग टू अवर गोवा पुलीस एक्ट इन इंडियन पिनल कोड त्याच्यानुसार ज्यो ज्यो गजाली करपाक जाय इट इज टू ब्रिंग द रेग्युलरायज दीस थिंग्स. हे करप इम्पॉर्टंट. आपण स्ट्रिक्टली ते पुलीस धरून प्रत्येकाक फायन मारीत बसत जाल्यार इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लेम. म्हणून अकॉर्डिंग टू द आमी ज्यो गजाली टुरिझम मिनिस्टरान सांगल्या त्यो इम्प्लिमेंट करता आसतना आमी पुलिसे कडल्यान जो जाय सपोर्ट आनी सहकार्य ते सगळे टुरिझम डिपार्टमेंटाक